काट्यावयल्या प्रकरणात लायसन दिला तर फॉर्मर पंचायतीन दिला, एक्झिस्टिंग पंचायतीन हो वाद वेगळो, पण आमकां सगळ्या ग्रामस्थांक एक माहिती दिया तुम्ही की त्या लायसन दिता आसतना कितल्या डिटेल डिस्कशन जाला काय तोय आपण लायसन दिला. पार्किंग लॉट आसा पळय थंय हॉटेलांनी काहीतरी नो पार्किंग घातला, रिजर्व फॉर हॉटेल्स म्हणून घातल्या, पूण ती प्रॉपर्टी हें पार्किंग लॉट गव्हर्मेंटाच्या हेचेर आसा. लोकल जर कोण थंय गाडी घेवन वयता आनी जर पार्किंग सोदता जाल्यार ती गाडी ते लावपाक दिना, अक्षरशः म्हणटा ही आपल्या हॉटेलाची जागा म्हणटा. प्रत्येक टायमार ट्राफीक कंप्लेंट लोकांनी करप कितें कंप्लीट ज्युरिस्डिक्शनात ज्या ज्या लोकांनी आमच्या कडल्यान एनओसीज घेतले तेंचे सगळ्यांचे सायड इन्स्पेक्शन आमी करतले आणि आमच्या कडेन रेकॉर्ड कितें आसा आणि फिजिकल ते रेकॉर्ड कितें उपलब्ध आसा सायड इन्स्पेक्शन तो आमी करतले. तेच्याय पलीकडे वचून जी आस्थापना आसा जी इलिगली रूम्स चलयतात जेचो कांयच रिकॉर्ड पंचायती कडेन ना आणि ती टॅक्सय भरिनात आणि त्याच्या नंतर हे असले पॉप्युलर टॅक्स म्हणून हे कितें तरी इमर्ज जाता सडनली, सो तेचे आमी सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आसा.